आयज हांव आझाद मैदानाचेर येयला एक दोनूच उतरां सांगपाक म्हाका दिसलें आयज सांगपाचें की राती जी बेल जातोच हांव दीसभर आसलो पळोवपाक कितें आर्ग्युमेंट चलता पळय तें आनी तेजेर सोटी हांवें पळयलें हेंचें पळय आहा त्या सोरपाक भायर काडलेलो तेका जी पळय स्क्रिप्ट दिल्ली ती तेंची फेल जाली आनी हें कळोन येयलें की तांकां कळपाचें हा बेल जावपाची हा म्हणून कित्याक सगलो नीज गोंयकार लोक उठोन हितून धर्माचेर कांयच नासलें हो एक सरोप जावन सोडलेलो तेणी ताका धरम नासलेलो तो सरपाचेर हितून लोकांचेर जायते टिका जाले जावं क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम म्हणून जाले हितून कांय ना हो सरोप ताका धरम नासलेलो हो सरोप ताका ती बेल ना मेळोवपाक आनी बेल जावंक ना म्हणून दुसऱ्या सरपांक तयार केल्या आनी तितून जावन हा आमचोच एकलो स्वरूप जो मिनिस्टर जावन हा पळय तो तेका एक स्क्रिप्ट दिली ती स्क्रिप्ट करून तेणें सांगलें आमच्या गोंयकारां मदें सगल्यांची DNA तिका हा म्हणून पूण तेज्या वयर आनी हितूंतलो स्क्रिप्ट येयलो तेंचो स्पोक्स पर्सन आनी तेणें सांगलें आपूण स्पोक्स पर्सन म्हणून उलयना आपूण ह्यो गोंयकार ह्यो एका कम्युनिटीचो म्हणून उलयता की हितून आमची येना म्हणून वय बरें केलें पूण तेका हांव ह्यो उलो मारूंक कोत्ता जरी तर तुमच्या मदें जर हें कॉन्ट्रडिक्शन हा तुवें येदो व्हडलो तुजो पार्टयेचो तो स्पोक्स पर्सन आसून तेजें रेजोल्युशन मागपाचें नाल्यार पार्टयेक सांगपाचें तेजें तुमी उलयलां पळय तें आमकां परवडना म्हणून तेका लागून ह्यो कॉमनल हार्मोनी आहा पळय ती डिस्टर्ब जाल्ल्या कडेन आहा तर हितून हो ह्यो क्रिस्तांव धर्माचो जाल्यार हें उलयता जाल्यार आमकां तेका तुमी शिल्ड कित्याक केलो डायरेक्ट सांगपाचें आमकां तेजी गरज ना देवूय आनी आमकां उपान्ना म्हणून तर हितून दाखयल्या तुमी सिद्ध जाल्यात की ही स्क्रिप्टेड म्हणून सो हितून गोंयकारांक तुमी नीज गोंयकारांक पिशार काडी नाकात तुमी जितले पळय कोत्तले तितले करात पूण जे पळय तुमी डिस्ट्रॅक्शन करूंक येता तूं तो आमी कावंटर कोत्तले कित्याक हेंय कावंटर कोत्तले गोंयकारांच्या मदें फूट घालूंक दिवचें ना आनी गोंया पळय काबार करूंक येयला तुमी बिल्डर ओ हेच्या लॉबीच्या अंडर रावल्यात न्हू तेंय तुमकां करूंक दिवचें ना आतां जायते तुमचे आमी फुडार काडपाचे आहात लोक भायर सरलेल्या कडेन आहा लोकांनी इतलो आतां आमकां तेंको दिल्ले कडेन आहा हितून रिलीजनाचेर येना नीज गोंयकार म्हणून उबे रावल्या तेका लागून तुमी बॅकफुटाचेर पावल्यात तेका लागून एटलीस्ट नाका जाल्ल्यो आजनेरी करून लोकांक गोंयकारांच्या मदें वीक घालूंक कोतात तुमी कितलेय वीक घातल्यार गोंयकार अकाउंट शाप न्हू अकाउंट जाय तुमी आनी जे पळय तुमी तेच्या अंडर आहात हे पळय ब्रीफ केस घेवन येयल्यात ते तुमचे पूण हितून एकूच सांग कोत्ता हेच्या फुडें नीज गोंयकारा कडेन शो नाकात आनी हे काय सांगता हे पळय बॅगां घेवन गोंय सांबाळपाक म्हणून तुमकां पळय निवडून धाडलेले तुमी उडक्यो मारून हेचो पळय हातात लिवन पळय साडटात ते तुमी तोडोच तेम तुमी पळय गोंया सांबाळूंक येवंक ना तुमी तुमचो हाली पावर आनी पयसो मारियन बाब आता मिनिस्टराची उलयला पण काल त्याने अपॉलॉजी मागला न्हू अरे तेणे अपॉलॉजी मागल्या तेजी पयली दिमागी हालत लोक म्हज्या भाशेन तो जाणटो जावन गेल्ल्या कडेन आहा तो गेला उडकी मारून गोंयचें डेव्हलपमेंट करता तेजेच कॉन्फिडन्स इल्ले खंय पयर मडगांव थिंगा तेजेर आबा बाबा वड्डे धाडयताले तो आमी एका कित्याक हें केलो काय म्हणून तो तेन्ना फूय आसलो तो मिनिस्टर म्हणटा तो मिनिस्टर जाला गोंयचें बरें करूंक न्हू तो गोंयचें निसंडन करूंक जालो तो गोंयचें करूंक हें बरें करूंक आसलो तो हें पळय हें केलां वयर काडला तेणी हें जावपाक ह्यो डिसहार्मनी गोंयांत जावपाक तेन्ना सुशेगाद हें करपाचो तो DNA म्हणून आनी उचावन घालता तो हो मिनिस्टर हो आमकां हें करतलो राखतलो वो बिल्डर लॉबीचो मनीस वो गोंया काबार करपाचे मनीस हे पळय येसले तर हेंकाय सांगता हे मनीस पळय गेल्यात उडकी मारून गेल्यात ते म्हाका पडलेले ना आय एम नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल काल एकल्या मनशाच्या बराबरी रावला लागून जाल्यार ह्यो हे जाल्यार कित्याक तेणी ह्यो हें घातलेलें म्हणून पूण आय एम नॉट अ पॉलिटिकल हितून ना पूण जे पळय हे पॉलिटिशियन आपणाच्या फायद्याक गेले तूं तांकां कोणूच त्रास करूं नाका कितें तुमकां दिसता स्क्रिप्टेड आहा म्हणून पळय आतां ही बेल जाली काल बेल जातली म्हण बेल रिजेक्ट जाली म्हण ताका खबर आहा कित्याक जी पळय आमची ज्युडिशरी आहा ती ह्यो पळयतात हेंच्या भाशेन भोटे न्हू तेणी पळय हें केलें ते भोटे जावन
गोंय धांपून पळय आमचे गोंय इकता भायरू ती आमचे आयचो दीस लेगून आमची ज्युडिशरी हा म्हणून आमी साल्वार आहा तेणी दाखयले गोंयकारांचे तागड्यान घेवन दाखयले ती तागडी आहा पळय ती सारकी गोंयकार सारके आहात म्हणून जे पळय उठल्या पळय ते सारके फायका उठल्या न्हू फायद्याक उठवना गोंय सांबाळपाक उठल्या म्हणून आनी आपण जो धरम का एका न्हू ही उगडीन जावपाक नाका शांती आहले गोंय ते सांबाळपाक रावल्या म्हणून तर ही पळय हे खाल्ल्या स्क्रिप्टेड कित्याक म्हटल्या कित्याक पयल्यान जाय ते कोणी पयले कम्युनिटीचेर घाल्लें तें सांगना एक्टिविस्टांचेर घाल्लें तें सांगना ह्या स्वरूपाक भायर काडलो तें सांगना आतां ह्यो सिंपती मेवतली गावडे मिनिस्टरांक स्क्रिप्ट करून दिल्या ही आमकां कळटा लोकांक कळटा लोक मोठो ना हिंगा तेका लागून म्हटलें मग मेळटलो केन्ना तो आतां मेवतलो म्हणजे जो तर आख्खो तर गव्हर्मेंटूच तेच्या सायडीन आहा जाल्यार हितून थिंगा लिपल्यान लिगून हो दिश्टी लिगून पडल्या तेका आमचे खाकी घालून आहा पळय तेचेर प्रेशर आहा तो प्रेशर म्हणजे ते सांगल्यारूच तेका हें करतले दवरक वयतले नाजाल्यार तेणे चीफ मिनिस्टरानूच सांगला आमची डिटेक्शन क्रायम जाता ती कंट्रोलार हाडच्या सुवातेर तो क्रायम डिटेक्शन रेट म्हणटा तो आमची हाय आहा सो क्रायम डिटेक्शन रेट आहा जाल्यार एका गोंयाक येता रे खूंय आहा पळय तुका एका दिसान धरून हाडी येता रे ही ऑर्डर कित्याक जायना ते पळय जे तुम्ही म्हणता की तेका आता फुडें बेलूय मेळटली अशें कितें आहा की तो मेळचो ना अशें पळय आमी डेमोक्रेसीन आहा सद्या लेगून काल थिंगा जाला मोबोक्रेसी म्हणून ती आमी करूंक ना ती तेणीच केल्या पूण ह्यो डेमोक्रेसीन आमी हें कोत्ता आंदोलन लिहून कोत्ता एक आमी अरे हें कोत्ता लोकांक त्रास कोन्न नासतना सो ही डेमोक्रेसीन सगल्यांक रायट आहा तेका बेल मेवतली अरे हे आहा मेवतली म्हणून अशें आहा पूण कितें आहा आतां सद्या एक्सपॉन्डिंग आहा न्हू ते गव्हर्मेंट वो हे कितें कोत्ता तेणे हाडून तेका दवरपाचो न्हू वयल्यान लिपयतले थँक्यू